सुगुर साहेबीन मायचे नव्यान भेटयला मिस्टर टोनी फेर्नांडीस आनी तांचो कुटुंब तांचे इतिहासा बसत मागुया. तशेंच आयचे मिसान मार्ता रापोजो ही आमची संपलेली भयणी खातीर आमी मागता. देवान तिका सुर्गेचें राज भाव करूंक हे मिसान फिरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Sorbespor तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा स्नानदातार जुआमाच्या जल्माची दोबाची परब समोर उमता. आमी जाणाव जशे परी जेजून जुआं बावतिस्ता विशीं म्हणलें, अस्तुऱ्यांक जल्मल्ल्या भुरग्यां मदें जुआं बावतिस्तावन व्हड कोण जल्मूंक ना. जुआं बावतिस्ताचो जल्म खरेंच अजापांनी जाल्लो जल्म न्हयच ताचो जल्म, पूण ताचें कार्याय ताची मिसांवूय अजापांचेंच जावन आसलें. असल्याच कार्याक देवान ताका ताच्या आवयत्या कुसव्यांतूच आसतना ताका आकारलो, ताका विचून काडलो. जेन्ना आयज आमी जुआं बावतिस्ताच्या जल्माची दोबाची परब आमी समोर उमताव, तेन्नाय आमच्याय जल्माचो आमी उगडास करुया. आमी जर आसाव देवाची अजापून रोसना. वी ऑल मास्टरपीसीस ऑफ गॉड्स लव, ऑफ गॉड्स पावर, ऑफ गॉड्स विजडम. देखून आमचें व्हडतेपण आमी ओळखून घेवन देवान आमकांय ह्या संवसारान एक मिसांव दिलां, तें आमी ओळखून घेवन हेंच मिसांव जुआं बावतिस्ता भाशेन आमी मोगान, विस्वाशीपणान आनी जबाबदारेन पाडूंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा भागयून जुआं बावतिस्ताचे विनवणेन हे मिसान मागुया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुमया काकलूत कर. सुमया काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुमया काकलूत कर. सुमया काकूत कर. Mój manega, sorgia mi santita cielista, son sari, solve
Sorvespora Sorgisharaya Sorpodveda Deva Deva Baba Ami Duka Namaskar Kotao Ami Duka Dilmastao Tuja Dorvoi Bova Pasol Ami Duka Mój Maneva, Utsorgiani Shanti Pachaista, Sausari, Sonia Jesus Christa, Papa Chai Klesbuda, Sonia Deva, Deva Checheri, Tu Sausarache, Papa Chai, Świat poznaj, a Cię magnify kundzie. Mój Maneva, Utsorgiani Shanti Pachaista Sausari, jak powitatnia sanati. Deva Papache mój Jezu Chrysta, eklos tu powi, eklos tu isło, eklos tu pormestwo. Mój Maneva, Utsorgiani Shanti Pachaista Sausari. Sorvespora Tuve baselolia solundara gyog, Tuझे पोरशेक तयार करचे खातीर भाग्यवंत आवांक तुवें उपसो होयलोय. आमच्या आदले पातकी चिणेक पाठ करून आमच्या सरवंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूं आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावले वाचप. सुव्यानो मोचे आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जुल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोर्सादी सारके ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पासलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोतयांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालों, हांव निर्फळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव झरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूं, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूं, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूं. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपसयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पुरो पावो ना.
पृथ्वीच्या शिमापुऱ्यान मोजे सोडवून पावच्या खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हणुया तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस जावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उठच्यो. सबाब तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांज्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हळ्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाचीं तांचे खातीर तुका दिनवासतां. सबाब तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली. म्हजे प्रकृतीचे कांयच तुका गुपीत नासलें. सबाब तुवें म्हाका रुचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा. दोन उदांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलोन म्हणलें तांचो राजा जावन देवान दाविदाक उपजयलो. ताचे विशीं गोबाय दिवन म्हणलें म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भाशणे प्रमाणे देवाच्या संस्थेंतलो देवान दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेसू सुरंडार उपजयलो. जोवान आखे इस्रायलाचे परजे स्वीत बदलपाचे स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवचे वेळार जोवान म्हणलें तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वणांच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो अब्रामचे कुळेच्या पुतान दवरलो आनी तुमच्या मदें देवाक भेटल्या हो सुरवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडट्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो. कित्याक तूं दोनांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. तुझे
तुझे सोमेयास लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान mój matka सोम्या एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन पूर्व करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिसती पळोवेर तो ओरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा स्नानदातार जुआंवाच्या जल्माची दोबाशीक परब समरुमता. खरेंच जशें हांव सुरवातेच्या उतरांनी म्हणटालो, जुआंव बावतिस्ताचो जल्म अजापांनी घडलेलो जल्म. ताचो जल्मूच न्हय पूण ताचो वावरूय, ताचे मिसांवूय अजापांचें विचित्र जावन आसलें. बाबडीनो जशें परी आमकां पयत पुस्तक आमकां सांगता, जुआंव बावतिस्ताची आवय बापूय एलिझाबेथ आनी जाकारियास जाणटे पिरायेर पावलेलीं. भुरगें बाळ तांकां नासलें आनी भुरग्या बाळाचें देणें ती देवा लागीं मागतालीं. शेवटी जेन्ना जाकारियास एक याज्ञीक कसो देव मंदिरांत धूम सोडयतालो तेन्ना देवाचो संदेश ताच्या देवदुता वरवीं जाकारियासाक पावलो. ताका कळीत केलें की ताका भुरगो जल्मतलो. पूण त्या वेळार जाकारियासाक हो देवाचो गूढ समजूंक आवड जालें आनी ह्याच खातीर तो त्या वेळार थावन मोनो उरलो. आनी जेन्ना एलिझाबेथीक बाळोक जल्मलो आनी ताका नांव ती दवरूंक सोदतालीं तेन्ना बापाय लागीं जाकारियासा लागीं तांणी मागलें ताका नांव कसलें दवरचें. जेन्ना ताचे लागीं उलोवंक जायनासलें ताणें फोळी मागली आनी फोळीचेर ताणें नांव बरयलें जुआंव. आनी त्याच वेळार ताची जीब सुटली आनी तो देवाची वाखाणणी करूंक लागलो. बाबडीनो आमी पळयता कोण भाशेन जुआंव बावतिस्ताचो जल्म खरेंच अजापून जल्म. अजापांनी देवान हो ताचो जल्म जावं सकेलो कित्याक कसले तरी एका म्हत्वाच्या कार्याक देवान ताका आपयलो. तशें परी आयचें पयलें वाचप इजेस प्रदे पुस्तक आमकां सांगता, हांव जल्मूच्या आदीं ताणें म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. आनी खरेंच आमी पळयता जुआंव बावतिस्ताचें हें आपोवणें देवान खिरीत भाशेन ताका दिल्लें. आपल्या पुताची वाट सोडवंडराक घेवच्याक मनशाची काळजां एके भाशेन तयार करच्या. तर बाबडीनो आयज जेन्ना जेजूच्या जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची पर्व आमी समरुमता, खिरीत भाशेन ताच्या ह्या जिविताच्या 3 गुटांचेर वो शिगुणाचेर आमी नियाळ करुया. पयली सुवातेर जुआंव बावतिस्त जावन आसलो खालतेपणाचो नमुणो. John the Baptist was an exemplar of extraordinary humility.
आमी पळयता ताचें जिवीत कोण भाशेन ल्हानविकायेन ताणें तो जियेलो. पयली सुवातेर जेन्ना भगवंत आंकवार मारिया आपल्या कुस्म्यान बाळका जेजू घेवन आपले सोयरी एलिझाबेथीक भेट दिवंक ती गेली आनी जेन्ना तिच्या नोमानाचो साद एलिझाबेथीच्या कानार पडलो, एलिझाबेथीच्या कुस्म्यांत जो जुआं बावतिस्त बाळूक आसलो ताणें कुशालकायेन उडी मारली आनी एके भाशेन सोडवंडराक ताणें कुस्म्यांतूच आसतना, आवयच्या कुस्म्यांतूच आसतना ताणें वळखून घेतलो. म्हणटच एके भाशेन आपली ल्हानविकाय आवयच्या कुस्म्यांतूच तावन जेजू मुखार, सोडवंडरा मुखार ताणें वळखून घेतली. आनी बाबडीनो आमी जाणा जेन्ना जुआं बावतिस्तान आपलो वाव ताणें सुरू केलो तेन्ना जुदेवांनी ताजें सोरशें यादनिकांक लेवितांक ताजें सोरशें धाडलें. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक ताणें सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय, हांव एलिजाय न्हय, हांव प्रवादी न्हय. जाल्यार तूं स्नान कशें दिताय असो ताणें ताका विचार केलो तेन्ना ताणें म्हणलें, जेजस प्रवाद्यान आदल्या घरान सांगून दवरलीं उतरां, सर्वेस्पराची वाट तयार करात, ताचो मारोग नीट करात, ओरण्यांत आड्डो तेलाचो हो ताळो हांव. आय एम अ वॉयस क्रायंग इन द विल्डरनस. जें कितें आदीं म्हजे विशीं सांगून दवरलें तें हांव शांती पावयतां. पूण बाबडीनो पयली सुवातेर आमी पळयता कोण भाशेन तो जुआं बावतिस्त ल्हानवीक जालो. आनी जेन्ना जुआं बावतिस्ताच्या शिसांनी ताका जेन्ना जॉर्दाना पोलतोडी जेजू स्नान दितालो ही खबर ताच्या शिसांनी जुआं बावतिस्ताक सांगलें तेन्ना जुआं बावतिस्तान सांगलें अशें म्हणलें, न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून खुशाल जाता. हीच खुशालकाय म्हजे सवे आतां भरून आयल्या. तो व्हड व्हड जावंक जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जावंक जाय. जेन्ना जेजू आपल्या बापाचो भाव ताणें सुरू केलो तेन्ना जुआं बावतिस्तान आपलें आतां कार्य सोंपलें म्हूण ताणें ओळखून घेतलें. जेन्ना जेजू दिसती पडलो तो ल्हान जालो, खालतो जालो. खरें म्हणल्यार जुआं बावतिस्त तो स्नान पुरगोडटालो, मौन बदोळणीचें स्नान पुरगोडटालो आनी जॉर्दानाशी जायतो लोक ताच्या हातांतल्यान स्नान घेवन वेतालो. म्हणूच त्या काळार जुआं बावतिस्ताचे जायते फॉलोवर्स आसले, जायते ताजे शीस आसले. पूण ताणें ह्या शिसांक आपणा सोरशें आपोवंक ना, आपणा सोरशें ओडूंक ना. ताचें कार्य जावन आसलें जेजूक दाखोवच्या, टू पॉयंट टू जीजस, टू ब्रिंग पीपल टू जीजस. आनी हेंच ताणें आपल्या जिवितान केलें. जेन्ना जेजू दिसती पडलो ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां म्हजें कार्य सोंपलें, आतां तुमी ताचे फाटल्यान वचात. तो व्हड व्हड जावंक जाय, हांव ल्हान ल्हान जावंक जाय. तेच परी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां दोन ताच्या इतिहासान भगवान पावलो आमकां उगडास कोत्ता की जुआं बावतिस्तान जेजू मुखार ल्हानविकायेन म्हणलें, ताचे वाणाच्यो वाद ही सोडूंक हांव पुरतो न्हय. तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनी एकलो येवचो आसा, ताचे वाणाच्यो वाद ही सोडूंक हांव पुरतो न्हय. ह्या उतरांनी बाबडीनो जुआं बावतिस्ताची ल्हानविकाय आमी पळयता. कोण भाशेन जेजू मुखार तो ल्हान खालतो जालो. हो ताचो शिगूण आमच्याय जिवितान आमी सांबाळूंक वावरया. आमी आमच्या जिवितान सदांच ल्हानविकायेन खालतीकायेन जिवंक भगवान जुआं बावतिस्ता कडसून आमी शिकोया. दुसरे सुवातेर बाबडीनो भगवान जुआं बावतिस्ताचो खेरीत गूण म्हणल्यार ही वॉज एन एपिटोम ऑफ फेथफुलनेस टू हीज मिशन. तो आपल्या कार्याक विस्वासी आसलो. पयली सुवातेर जुआं बावतिस्त जाण आसलो कसलें आपलें मिसांव तें. देवान ताका कित्याक विचून काडलेलो, हांव ओरण्यांत आड्डो तेल्याचो थाळो, सर्वेस्पराची वाट तयार करात, ताचो मारोग नीट करात. एके भाशेन मनशांची काळजां सोडवंडराक घेवच्याक देवान ताका विचून काडलेलो म्हणून जुआं बावतिस्त पयली सुवातेर आपल्या कार्याची ताका वळख आसली. आनी हेंच कार्य आपल्या जिवितान तो सांबाळूंक वावुरलो. विस्वासीपणान हें कार्य ताणें पाळलें. जो आपल्या पयली सुवातेर आपल्या साद्या जिवितान तो उंटाचे लोवेचे आंगावले न्हेसतालो, तोळ आनी रानवटी मोव खावन तो जियेतालो, ओरण्यांत तो आसलो. पयली सुवातेर हेंच ताचें कार्य पाळटना आपल्या जिवितान तो तें पाळूंक वावुरलो. आनी तेच परी ताणें मनशांची काळजां सोडवंडराक घेवंक ताणें वावर केलो. जॉर्दानान ताणें लोकांक मन बदोळणेचें स्नान दिलें. आनी त्याच बरोबर ताणें सांगलें, म्हजे उपरांत येवचो आसा तो तुमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो.
म्हणून एके भाशेन जुआं बावतिस्तान आपलें कार्य विस्वाशीपणान जबाबदारेन पाळून देवाच्या कार्याक तो विस्वाशी रावलो. बाबडीनो जुआं बावतिस्ताचे देखीन आमच्या जिवितान देवान आमकां कार्य दिलां, आमकां मिसांव दिलां, तें आमी विस्वाशीपणान जबाबदारीन मोगान आमी पाळूंक वावुरया. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो जुआं बावतिस्त he lived for Jesus and for others. तो जेजू पासत आनी दुसऱ्या पासत तो जियेलो. ताच्या आख्या जिवितान मी तेंच पळयता हांव. ताणें केन्नाच आपणाची व्हडवीक सांगूंक ना, आपणाकूच वयर ताणें काडूंक ना, लोकांक आपणा सोरशें हाडूंक ना. ताचें सगळें कार्य जावन असलें जेजूक दाखोवपाक. आनी हेंच ताणें जेन्ना जेजू दिसती पडलो तेन्ना आपल्या शिसांक दाखोवन म्हणलें, हो जावन आसा देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. Here is the Lamb of God who takes away the sins of the world. पण बाबडीनो जुआं बावतिस्तान जेजूक मनशांक दाखोवंक दिलो. आनी तेच बरोबर मनशां खातीर दुसऱ्या पासत तो जियेलो. ताचें कार्य म्हणल्यार मनशांक सोडवंडराशी हाडूंक, मनशांक सोडवंडराक घेवच्याक तयार करूंक. म्हणटच एके भाशेन मनशांक खातीर ताणें आपलें जिवीत ताणें करचिलें. आनी अशें करतना तो नितीन स्वता खातीर तो जियेलो. जेजूचें सोत परगडूंक तो वावुरलो आनी हे भाशेन आपलें कार्य पाळटना स्वता खातीर तो मेलो. बाबडीनो आयज जुआं बावतिस्ताची परबें पाळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी सदांच जेजू खातीर आमी जिवंक वावुरया. कित्याक आमी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां, आमी क्रिस्ताची गोवाय. आमचे पवित्र दिसांतावन आमी जाल्या जेजूचे मिशनरी डिसायपल्स, आमी जाल्या जेजूचे मिशनार शीस. हें कार्य आमच्या जिवितान पाळून आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची उपकारां आमी जावया. दुसऱ्यांक जेजूशी हाडपाचो आमकां मेवता तितले सयेक आमी ताचो उपयोग करुया. आनी भाशेन आमी क्रिस्ताचीं आनी एकामेकाची क्रिस्ताचीं पाटलावदारां आनी एकामेकाचीं भावां भयणां कशीं आमी चलोवंक जुआं बावतिस्ताचे विनवणेन आमकां देवाची कृपा आयच्या मिसांत मागून घेवया. सगळीं आतां उबी रावून आमच्या बाबार्थाची उत्सान्नी करुया. सत मानता देवाक, सर्वविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारयेंत जावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिमिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयज स्नानदातार जुआमाच्या जल्माच्या परबी दिसा जायते आमचे काळजाचे आवंड्यानी ओतरेक आसतले विस्वासान ते आमी आतां देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ल्या कार्याक विस्वाशी सेवेची देख आनी नमुणे ते जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो आदाव पळयनासतना निस्वार्थीपणान पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून ह्या महामारीच्या काळांत पोरजेचें दूख आनी हाल उपद्रे पयस करूंक गरजेचीं पावलां मारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी भगयोन जुआं बावतिस्ताची देख घेवन ल्हानविकायेन, जबाबदारेन आनी विस्वाशीपणान आमचें कार्य पाळूंक आनी अशें जेजू सगळे मनशांक आमी दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचें पर्यावरण आनी सैम नितळ सांबाळूंक जायतीं आमची भाव भयणां वावुरतात. ह्या कार्या विशीं आमच्या जबाबदारी आसा म्हूण आमी वळखून
आमी नितीचे आनी स्वताचे गोवाय कशें आमी चलूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूत कर. बो मोगाळ आनी दोयाळ बापा, आयज भगवन जिवन बावतिस्ताचे पोरबी दिसा ही आमची थोडीच मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यान जायते आमचे ओत्रेक आनी आवंडे आमचे काळजान आसात ते तूं वळखताय. तांचे तुजी दोयाळ लिस्ट घाल आनी तुजीच खुशी जाल्यार ते आमचे सवे शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोच्या बाबा बुडीनो हे आमचे बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानतात असले सामूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नानदातारा बागयोंचो आव्हान संवसाराच्या पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नानदाताराचो जल्म संदोसान समोर म्हूण त्याच निश्कळूक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलो सोडवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता शेवट पर्यंत रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोन्नांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वे तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका आजय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका आजय. उत्सर्गी तुका आजय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता साव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good for go to ya Jesu melo Jesu জীবন salam Jesu nowiane tolo Bapa Jesuच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो दाखो आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा फिलिपनेरी आमच्या गवडी बाबा आनी सगल्या यादनिकी वाडका बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाड पण शांतपणांचो भरोसो धरून घाल्यात ते आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मारले समजता तुझे पुरजोडीत मुखार पडयोंक फावो कर आम्हा समाजताची दया कमाई मागता आमकां बरे देवाची मागी सांगायतील शपती भाग्यान दिसे भगवान जावं बतीश ताची परवाबाज आमी समोर रखता भगवान दवरता सरकारेन तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सगळे सुखांत आमकां वांटपा दी ते सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या Jesu वरवीं त्या Jesu सांगाता त्या Jesu थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगोच्या बाबडीनो Juan Bautistan, जो आपल्या जल्मान, जो आपल्या जिवितान, जो आपल्या मोन्नान ताणें जेजू गोवायकी दिली तशी एक आमी घेवन आमचें जिवीत एक निरंतर जेजू गोवायकी जावं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया आमचे बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान
सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेतां ती आमचेर सुट्टी आनी खास तरी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. हो जेजू आमचो सुरवंडार जाका जिवा बावतिस्तान गोवायकी दिली दिसती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया तुजे भितरूचे म्हाका पावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळाची येसू उंड्याच्या रुपान तुका आमच्या काळजान घेवंक आमी ओतरेकता पूण जेन्ना पोरशीं उंड्याच्या रुपान तुका आमी घेवंक शकना तेन्ना ओत्मीक वाटेन आमच्या काळजान तूं यो आमच्या काळजान तूं बिराट कर आनी आमचें सूर जिवीत तुज्या जिविताचो उपकार जावन दी.
तुझ्या सेवकाक बागयून शुआ बावतिस्ताची आयज आमी परब पाळटाव. ताचो जोल्म आयज आमी सुमरुमताव तेन्ना ताचे देणे बसत आमी तुका आर्गां दिता. जशे परी ताणें तुका दाखोवन दिलो, तुजेच खातीर तो जियेलो, ते भाशेन आमचें जिवीत तुकाच दाखयतलें करूंक तुजी उपकार आमकां कर जेसू. आमच्या कार्यान सदांच आमकां विस्वाशी दवर, ल्हानविकायेची आमकां कर, तुजे भाशेन आमकां कर जेजू. प्रार्थुया. बोवडत्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, बागयूंच्यो स्नान दाताराची जोल्मां परोब आमी असंतोसान सोमरोमली. सुरवंडरा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगले. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगळ बाबडीनो, तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आयज स्नान दातार जुआमाच्या जल्माची परबी सुमयात तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत परब हांव उडयतां. बागयूंच्या बावतिस्ताची बिनवणेन देवान आमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो आनी आमचे सवे जेजू वाडत वेचो ही आमची आवंडे आनी मागणी. त्याच बागयोंदाची मजतीन देवान आमकां सगल्यांक पिढे शिडेंतली वायट विघ्नांतली राखची म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. देवाक जेजू सोगी आमकां मेजून. देवाक जेजू सोगी आमकां मेजून. जेजूचो पोरमोल आमी सगळे कडेन चिंबलोत वेता. जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवंक लासता. जेजूचो चिटी आमी मनशा काळजार बरयलोल्यो. देवाच्या पवित्र आत्म्यान मनशा काळजांत कोचयलोल्यो. देवाक दिनवास, देवाक आर्गां, जेजू सोगी आमकां मेजून. देवाक दिनवास, देवाक आर्गां, जेजू सोगी आमकां मेजून.